हांगासर आज उपस्थित असलेले आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सर गिरीश चोडणकर, त्याचप्रमाणे आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट बाब आमचे विजय भिके आणि आमचे पेडण्याचो ब्लॉक अध्यक्ष रुद्रेश देशप्रभू आणि आयज जो आमचो कार्यक्रम आसा तो जावन आसा आमचे बाप ॲडवोकेट जितेंद्र गांवकर जे पेडण्याचे आसात आणि आज त्यांचो काँग्रेस प्रवेश आसा आणि त्या निमित्तान आमी हांगासर सगळे आज जमलेले आसा. म्हाका सांगचें म्हटल्यार बाप जितेंद्र गांवकर ही व्यक्ती एक सर्वसामान्य अशी आसा, पेडण्यातली आसा, त्याच भाशेन लोकां मदीं वावुरपी, लोकांचे प्रश्न घेवन फुडें वचपी, लोकांचे जे आमचे स्थानिक लोकांचे आसूं जे जे वेगवेगळे समस्या आसात ते घेवन तो आयज सदांच झगडटा. आयज लोकांच्या कसल्याय प्रसंगाक आयज धांवून वयता असो आमचो बाप ॲडवोकेट जितेंद्र गांवकर, जांकां फाटल्या काही दिसां पासून आमी आग्रह केल्लो की तुमी काँग्रेस पक्षान प्रवेश करचो म्हणून आणि प्रवेश सुद्धा तो आमचो फायनल जाल्लो, पण काही कारणास्तव ते मातशे फुडें ढकलले आणि ते जालें ना आणि कोणी तरी दिशाभूल करून कितें करून तेंच्यांनी दुसऱ्या पक्षान प्रवेश केलो. आयज त्या पक्षान प्रवेश केल्यानंतर सुद्धा आयज ते परतून तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की काँग्रेस पक्षान प्रवेश करचो म्हणून. तांकां एक जाणीव जाल्ली आसा की जे भवितव्य काँग्रेस पक्षाक जे आसा ह्या गोंयांत ते काँग्रेसीकच आसा आणि आपलें जे फ्युचर आसा हें फ्युचर सुद्दां आपणाक काँग्रेसीनूच आसतलें हे ताका जाणीव जाल्या कारणान तेणी आपलें डिसिजन आयज घेतलेलें आसा की आपण काँग्रेस पक्षान येवचो म्हणून. आमकां खूब खोशी जाता, आमकां खूब उमेद जाल्या की तेंच्या सारकी व्यक्ती आयज काँग्रेस प्रवेश आयज करता, काँग्रेसीन येता, तेचो फायदो आमकां पेडणे मतदारसंघात निश्चित जातलो. आयज पेडणे मतदारसंघात आमचो पयलींचो आमचे बाप विठू मोरजकर जेंच्यांनी युवक काँग्रेसच्या माध्यमांसून आयज युथ काँग्रेसीनसून जेंच्यांनी आयज काँग्रेसचें काम केलां आणि आयजूय ते पेडणे मतदारसंघात बऱ्यापैकी वावर करतात. आमचे पेडण्यान फाटलो जर आमची जी इलेक्शनां जालीं त्या इलेक्शनांक जर आमी सगळे आढावो घेतलो जाल्यार काँग्रेसची थंयसर स्थिती भक्कम आसा. पण आयज आमचो जितेंद्र गांवकर येयल्या कारणान आनिकूय आमी स्ट्रॉंग जाले. आमी सगळे लागून खानाक खान लावन एका मतान आमी काम करून आमी जेका पार्टी तिकीट दितली त्या पार्टीच्या उमेदवाराक निवडून हाडपाक आमी निश्चितपणे सगळे एक संघ रावन वावरतले आणि आमची सीट निवडून हाडटले. आयज जो कितें सरकाराच्या विरोधान वातावरण आसा, पेडणे मतदारसंघात जो सरकारांतलो जो आमदार मंत्री आसा त्याच्या विरोधान ज्या आमच्या पेडणे मतदारसंघात जो कितें लोकां मदीं संताप आसा, आयज एक प्रकारचो कितें एक चीड आसा, कित्याक कसलेच डेव्हलपमेंट कसलीच कामां जाली ना. लोकांक थंय कसल्याच बाबतींत लोकांचे जी आश्वासनां दिल्ली ती सगळी पूर्णपणे फेल गेल्ली आसात आणि हेचो फायदो आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक जातलो. जेका पार्टी तिकीट दितली, जेका आमचो पक्ष तिकीट दितलो त्या उमेदवाराक आमी सगळे लागून काम करतले आणि आमी निवडून हाडटले. इतले सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपय.
आयज एक बरो दीस आमच्या नेहरूचो वाडदिवस आनी आयज एक समाजाक सोशल वर्कान आनी पेशान एडवोकेट आसलेले आमचे जितेंद्र गांवकर आनी तेजे सांगतीक तांचे हांव स्वागत करता आनी अशें मागता की तुमी जाणा आसतले की काँग्रेसची आयडियोलॉजी काँग्रेसचे अस्तित्व आनी गोंया खातीर काँग्रेसीन कितें हें दिलां बलिदान दिलां जावं कितली काँग्रेसीन ह्या गोंया खातीर देशा खातीर कितें केलां आनी अशे खुबशे युवक आहात अशे खुबशे आमचे गोंयचे लोक आहात जे पार्टेन येता आनी तेंच्यांनी पयलें की आतां गोंयाक जर वाजयतले जाल्यार काँग्रेस शिवाय पर्याय ना आनी त्या खातीर खुबशे आमचे कार्यकर्ते खुबशे आमचे काँग्रेसीक जे आयडियोलॉजी मानपी लोक आयज काँग्रेसीन आमी प्रवेश करता थोडे जाण हांगा थंय भटकलेले आमकां खबर आसा पण तांकां काँग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिकली लोकांक आपले स्वागत करून घेता आनी स्वागत केल्या बरोबर तेंच्यांनी जे जे जॉयन जाता तेंच्यांनी काँग्रेसची आयडियोलॉजी काँग्रेसचें काम जे आसा तें फुडें व्हरचें लोकां खातीर सेवा करची जे तुमकां कितें दितलें ती पार्टी दितलीच पण फुडें कितें जें काम आसा लोकांची सेवा करपाचें तुमी चिंतल्यात तशेंच वयर वयतले आनी काँग्रेसची म्हाका दिसता पेडण्यान तुमी आनी बाकीचे आमचे विटू मोरजकर बाकीचे जे कार्यकर्ते आसा आनी नारायण रेडकर आमचो थंय पळयतात आनी सगळ्यांक मागता की जी आमचे थंय बालो किल्लो आमचो काँग्रेसचो आसलो तो तुमी परत आमकां हाच सिंबल आमचे ह्या 2022 येतले कारण सरकार आमचो आसतलो तितून पेडण्या मतदारसंघ सुद्दां आमचो आसचो असो हे करता देव बरें आयज चाचा नेहरूचो दीस ह्या दिसाक आयज पेडणेचो मूळ रहिवासी एडवोकेट जितेंद्र गांवकर आयज काँग्रेस पक्षान ताणें प्रवेश केल्लो आसा ह्या वेळार हजर आशिल्ले आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब विजय बिके पेडणेचे आमचे इन्चार्ज बाब नारायण रेडकर आनीक आमचे ब्लॉकाचे अध्यक्ष बाब देशप्रभू आमचे उपाध्यक्ष बाब गुरदास नाटेकर आनीक आयज तेजे बरोबर जॉईन जाले तेजे प्रमुख कार्यकर्ते हांचे सगळ्यांचे आमी काँग्रेस पक्षान ह्या वेळार स्वागत करतात काँग्रेस पक्ष म्हणल्यार एक परिवार ह्या परिवारान आमी सगळे आयज एक जावन पेडणे मतदारसंघाक एक नवी दिशा दिवपाचो आयज आमचो वेगळो प्रयत्न आसा एडवोकेट जितेंद्र गांवकरा खातीर गेले कांय दीस खूब जाण आमचे कडेन मागणी करताले की एडवोकेट जितेंद्र गांवकराक काँग्रेस पक्षान प्रवेश दिवचो कमीत कमी 4-5 वेगळी डेलिगेशन आमकां मेळोन गेली आनीक एक मागणी करपाक लागले की आमकां स्थानीक भुरग्यांक हांगा प्रमोट करपाक जाय आनीक त्या खातीर काँग्रेस पक्ष एकमेव पक्ष आसा जो हे काम बरें करून करपाक शकतलो आनीक तेजे नंतर आमी चर्चा केली आमच्या सगळ्या पेडणेचे लिडर्स जे आसा तेंचे कडेन आनीक आमी ठरयलें की एडवोकेट जितेंद्र गांवकराक लोक मागणीनुसार जंय वेगळे वेगळे हेणी जो डिमांड केलो त्या खातीर आमी आयज एडवोकेट जितेंद्र गांवकराक आयज प्रवेश दितात आनीक तेजे कडेन मागता की तेजे जे लोककार्य सुरू केल्लें आसा तें तेणें चालू दवरचें आपली लिडरशीप तेणें हातूंतल्यान प्रमोट करची आमकां खबर आसा पेडणे मतदारसंघाक पयर पार्लमेंटा इलेक्शनाक सुद्दां तेणी पेडणे मतदारसंघान आमकां बरी मतां दिली आनी तें जर काम मातशें आमी वाडयलें पेडणे मतदारसंघात जाल्यार पेडणे मतदारसंघाचेर परत एकदां काँग्रेसचो झेंडो लागपाक आमकां कठीण जावचें ना आमकां खात्री आसा स्थानीक सगळे लोक एक जाल्ले आसा आनी स्थानिकाचो जो मुद्दो आसा सगळ्यांचो की आमकां कोण तो हांगा रावपी तो भुरगो जो आमचे फुड्यान रावन आमचे दीस रात
आमचे खातीर काम करतलो, आमगेल्या सुखांत दुखांत तो सहभागी जातलो असो आमकां जाय. तो कोण तरी खंय तरी वयता परत येता तें मातशें बंद जावपाक जाय. आमी स्थानिकांक प्रोत्साहन दिवपाक सोदतात आनी तुमी जर स्थानिकांक हांगा प्रमोट करतात जाल्यार आमी तुका सपोर्ट करता. म्हाका अपेक्षा आसा की येता त्या कांय दिसांनी बाब जितेंद्र आनी तेजी टीम बरें काम थंय करून बाकीच्या लोकांकूय एट्रॅक्ट करपाक सक्सेसफूल जातले. आनीक तेजे नंतर आमचे दावेदार आसात थंय, तितूंतल्यान एक बरो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्ष सिलेक्ट करून तेजे नंतर आमी विधानसभेक थंय नक्कीच फायट दिवन काँग्रेसचो झेंडो आमी थंय फडकायतले. सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या मध्ये गोंय राज्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सर गिरीश साहेब आसात. त्याच प्रमाणे नॉर्थ गोवाचे प्रेसिडेंट DK साहेब आसात. पेडणे गड प्रमुखाचे अध्यक्ष देशप्रभू साहेब आसात. आमचे कन्व्हेनर रेडकर साहेब आसात आनी सगळे हेर मानीस आसात. आयज एक बरो दिसाच्या औचित्य साधून हो प्रवेशचो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो. आयचो दीस चाचा नेहरूचो जन्मदीस आनी ह्या दिसा एक बरें कार्य म्हाज्या कडल्यान जावचें अशें हांव आटोकात प्रयत्न करता. तेच्या पयलीं हांव आमचे जितेंद्र साहेब तांकां विनम्र अभिवादन करता की जांच्यांनी काँग्रेसीचो झेंडो आनी कार्य हे तळागाळात आनी प्रत्येकाच्या घरान पावयले आनी काँग्रेसीचो बाले किल्लो तयार केल्लो. त्याच वाटेचेर हांव चलपाचो प्रयत्न करतलो. तेंचे आशिर्वाद आमच्या मदीं आसातूच आनी म्हाजे प्रयत्न आसतले की काँग्रेस ही घरोघरे वयची, कारण काँग्रेस पक्ष गोर गरिबांक घेवन वयता, सगळ्यांचो विचार करता आनी हेच्या खातीर काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा पेडणे मतदारसंघात रुजोवपाचो आटोकात प्रयत्न म्हाज्या कडल्यान आनी म्हाज्या सगळ्या सहकार्या कडल्यान जातलो. इतलेंच सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द फुडें करता. देव बरें करूं. आमच्या ह्या पत्रकार परिषदेक आमचे सगळे काँग्रेसचे सिनियर लिडर्स आणि आमचो जो नवीन एंट्रंट आसा जितेंद्र गांवकर हेचे आमी पक्षान स्वागत करता. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की जेन्नाच्यान हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट जाला पेडण्यान सगळ्या कडेन भोंवता, सगळ्यां कडल्यान एकच आवाज आयकपाक येता की जो लोकप्रतिनिधी आमी निवडून दिला तेका आमच्या पेडण्याच्या खंयच्याच व्यक्तीच्या जो त्रास जाता ताचो कांयच फरक पडना. कारण की फाटली कितकीशीच वर्सां आमी हायवे खातीर त्रास सहन करतो पण आमच्या लोकप्रतिनिधीन केव्हाच आवाज काडूंक ना. फाटली कितकीशीच वर्सां आमचे पेडण्याचे शेतकरी सुद्दां शेतां वाचो खातीर हें करता पण तेचो सुद्दां तो आवाज काडिना. सगळ्यांचो एकच डिमांड आसा की आमकां एक लोकल लिडर जाय आनी त्या लोकल लिडराचो आमी पक्षान स्वागत करता आनी आयची पत्रकार परिशद हांगा सोंपली अशें जाहीर करता. थँक्यू. म्हजो एक स्टेटमेंट हो जालो. एक स्टेटमेंट गेल्या ZP इलेक्शनाच्या पयलीं सावन डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आनी स्वता डॉक्टर प्रमोद सावंत हे जॉबांचे प्रॉमिस करीत आसा. 10,000 जॉब 10,000 जॉब 10,000 जॉब. तेजो जो आतां स्टेटमेंट केला की हो 10,000 जॉब आसात ते ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान रिक्रूट करतले, खास करून C क्लासचे स्टाफ रिक्रुटमेंटाक. हेजो अर्थ क्लियर जाता की गेले इतले दीस हे बोवाळ मारताले 10,000 जॉबाचे 10,000 जॉबाचे. तेजे नंतर एक तेंच्या मंत्र्यान सांगलें की ते शक्य ना म्हणून. आमी सांगताले शक्य ना म्हणून. जेन्ना कॅबिनेट मिनिस्टरूच सांगता ते शक्य ना म्हणून हेतूंतल्यान ते इतले कळोन येता की हे लोकांक आनी तरणाट्यांक फटयताले फक्त मतं घेवपा खातीर. आनी जेन्ना तो एक स्टेटमेंट करता की हे रिक्रुटमेंट आसा ते नॉर्मल डिपार्टमेंट न करता, जी नॉर्मल प्रोसिजर आसा ती न फॉलो करता ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान करता, हेजो अर्थ हे सगळ्यो वेकन्सी ह्यो टेम्पररी आसतल्यो, हे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीचेर आसतल्यो. बरें जालें की लोकांक हेची जागृताय आतांच कळ्ळी की हे जॉब आसतले ते टेम्पररी आसतले, सगळे प्रोसेस कंप्लीट करतले, इलेक्शन जातकर तांकां भायर मारतले. पूण आमी गोंयच्या तरणाट्यांक शिटकावणी दिवपाक सोदतात की हेचे पयलीं अशें करून फटोवन तुमी लोकांक भुरग्यांक टेम्पररी घेतलेले, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीचेर घेतलेले आनी तेंचो फ्युचर तुमी काबार केलो. आतां हजारांनी भुरगे टेम्पररी आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीचे आसा गोंयभर.
ते असताना थंय तांकां रेग्युलरायज करता आसतना तुम्ही परत आनीक टेम्पररी घेवन 10,000 जॉब हे कमीच करून लोकांची फक्त मतं घेतली. पण आता जेन्ना आमी एक्सपोज केलं परत परत सांगलें शक्य ना म्हणून बजेटरी प्रोविजन थंय नाशिल्ली म्हणून आमी एक्सपोज केलें की सगळी चल्ला ती फटींगपणां हे जुमला पॉलिटिक्स फक्त राजकारण करपा खातीर ते आयज मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटान क्लियर जाल्लें आसा की आमी इतले ते बळ मारतले की 10,000 जॉब हांगा दिवपाक शक्य ना, बजेटरी प्रोविजन ना, तितले जॉब्स शेअर केल्ले ना. पूण ही फटींगपणां आयज तेणीच एक्सपोज केल्ली आसा. आमच्या तरणाट्या कडेन मागता की तेणी हे समजून घेवचें. इलेक्शन नंतर एम्प्लॉयमेंट कसो क्रिएट करतले ते काँग्रेस पक्षान आमी ऑलरेडी ऐकला आनी आमी अनाउन्स करतलेच. त्याच बरोबर जे पयली टेम्पररी जे आसात तांकां आमी न्याय दिवपाचो ट्राय करतले. कारण आमी तांकां कोणाकूच मतां खातीर फुटोवपाक करना, मतां खातीर राजकारण करपाक सुद्दां देव बरें करूं. फोटो काडपाक जितेन तुम्ही मध्ये गोवा फॉरवर्ड आसा आणि आज मी काँग्रेसात जॉइन झालो. किती झालं तुम्ही गोवा फॉरवर्ड केले आणि आता काँग्रेसात पळय लोकांचो आग्रह राष्ट्राक हे लोकमत आसा, डेमोक्रेसी आसा, पेडण्याचो घरान घर विचार आसा आणि आवाज आसा की आमकां स्थानिक जाय आणि आमकां बऱ्या पक्षाक काँग्रेसी कडेन येवपाक जाय. सो ह्या अनुषंगानूच सगळ्यांच्या उतराक मान दिवन हो हांवें निर्णय घेतलेलो आसा. हांव पयलीं काँग्रेसीचो आसलो, आता परतून काँग्रेसी निंदक जावन हे नाते माझे घट्ट जाल्ले आसा आणि हे फुडें हांव बऱ्या रितीन वयतलो. तुम्ही आधीच्यान काँग्रेसान अशें म्हटलें तर मागीर तुम्ही गोवा फॉरवर्डान कित्याक तिका काय कारणां असली. आता जाल्ल्यो गोष्टी आमी कितें तरी फुडें नवे सुरवात करता आसतना फाटीं केन्ना पळयना. बरें कार्य आयज बऱ्या दिसा आमी सुरवात करता. सो फाटले कितें घडामोडी आसा तेचे कडसून आनी कितें शिकपाक मेळ्ळें तें शिकून घेतलें आणि फुडें हे कार्य बऱ्या रितीन करतलो इतलें हांव सांगूंक सोदतां. त्या पार्टीक फ्युचर ना हे दिसता तुमकां आनी कळ्ळें. तेजेर हांव कांय सांगूंक शकना. आमचे इंचार्ज दिनेश रावजी त्याचे ह्या वेळार स्वागत. फोटो काढो. एक मिनट इनका मेंबरशिप अभी बैठ के सबका करना अभी सबका करो. अरे आपके सपोर्टर सभी अभी एक मिनट रुको अपने वो मेंबर